घरगांव तुका जेजू, महिमा तुका गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां पळोवचला. लुकास एवांजेल 2 अध्याय 40 ते 50 आनी 2 म्हणसर. लूक chapter 2 verses 41 to 52. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षांच्या परिस्थिती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत रावलो. हे ताची माय बाप नेना जाली. तो पयनाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट सोलून ती फाटीं आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोंदरा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो. आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताच्या जंतीकायक विजमीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुखीन तुका सोदून आसल्याव. ताणें जाप दिली, अशें कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेनासल्यात. ताणें उलयल्या त्या उतराचो तांकां अर्थ जालो ना. पूण उपरांत जेजू तांचे सांगता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो. पूण ताच्या मातयेक ह्यो सोर संगती आपल्या अंतस्करांत जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशांक मानवल्लो जावन जन्मयन आनी प्रायण वाडलो. आज पवित्र सभा पवित्र कुटुंबाक भगवंत कुटुंबाक मान करता. आनी आज हांगा तेगांचो उल्लेख आसा. जेजू आनी ताची आवय बापाय झुजे आनी मरी. एक पवित्र कुटुंब भगवंत कुटुंब आमकां ह्या संवसारांत फावो जाल्ले तसले. आनी तांचे पैकी एक 3 संगती आमी नियाळ करयेत आज. पयल्या सुवातेर तांणी देवाची योजना तांच्या जिवितांत जारी जावंक तांणी अवकाश दिलो. पयल्या सुवातेर गाब्रियल बुडवो मरयेक भेट दिता आसतना आपले समेची चारंदासी तुज्या शब्दा प्रमाणे जाव म्हणून देवाची योजना तिणें मानून घेतली आनी देवाची खुशी करूंक ती मुखार सरली. आनी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो, हांव आयिल्लो देवाची खुशी करूंक म्हळें. आनी देवाची खुशी जेजून ह्या संवसारान जारी केली. आनी जुजेक केदाळाय ताचे आंज बुडवे ताका दिश्टीक पडटाले, सपनांत ताका सांगताले आनी ते प्रमाणे तो चलतालो. ते गांवाच्या जिवितांत तांणी पयल्या सुवातेर देवाचें येवजन कितें म्हणून तांच्या जिवितांत सोदून काडलें आनी तें देवाचें येवजन जारी जावच्या खातीर तांणी वावर केलो ते गांवांनी. देखून आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी सक्सेस जायचे जाल्यार, आमी फळां बरी जायचे जाल्यार, आमी समृद्धी जायचे जाल्यार पयल्या सुवातेर देवाची योजना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें आसा म्हणून तें सोदून काडन तें जारी जावंक आमी प्रयत्न करीचे. आनी देवाच्या प्रत्येक जावन आमी ताच्या योजनाक कल्तिमान घालीचे. ती कल योजना म्हणून आमी पळोवन काडचे, सोदून काडीचे. ते जाल्यार मात्र आमच्या जिवितांत कशें जेजू ह्या संवसारांत जैते वन जालो, मरी माय कशी ह्या संवसारांत जैते वन जाली आनी जुजे कशें ह्या संवसारांत जैते वन जालो, फकत देवाच्या उतराक पाळो दिवन. देवाच्या उतराची सखत तांची ती आसली आनी देवाची खुशी कितें म्हणून तांणी समजून काडगेले आनी ती देवाची खुशी जारी जावंक तांकांच ताणें खालतींक गेली आनी ती तांच्या जिवितांत जारी जाली आनी जारी जावंक तांणी आधार दिलो, देवाक सांगत दिलो. देखून आज तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत देवाची योजना कितें आसा म्हणून सोदून काडून देवाक आमी सांगत दिल्यार देव आमचे थंय ती हर एक योजना जारी करता. कितेंच ताका अडखळ ना. दुसरें, आमच्या जिवितांत मागणें जायचें. तांच्या जिवितांत मागणें आसलें. मरी माय आनी जुजे देवाळाक वेतात. आज आमकां आयकूंक मेळ्ळें देवाळाक कितें जायचें, आमी मागणें करूं. सगळीं देवाळाक वेता आमी, आराधनाक वेता,
ह्या कुटुंबांत आमी मागणें करता. हे सगळे मागणें आमकां बारीक गरजेचें. मागण्या मारिफात मात्र देवाची योजना जारी जावंक जातात. जर तुज्या जिवितांत मागणें ना जाल्यार देवाची योजना जारी जावंक तूं एक अडखळ घालताय आनी तूं एक अडखळ जाताय. देखून अशें जिवीत आमचें जावन असो प्रत्येक जाण आमकां मागणें जायचें. जेजू हर एक फावटी वरे विंगड वचून मागणें करतालो. फांत्यार बेगीन उठून वरे विंगड वचून मागणें करतालो. त्याचे दिसाचे सगळे सुवार्ता परगट जाल्या उपरांत राती ते सांगता तो सोडतालो आनी तो वरे विंगड वचून मागणें करतालो. आनी वरे विंगड म्हळ्यार कितें, बापा लागीं तो एक जातालो आनी बापा कडेन मागतालो दुसरे दिसाच्या मिसावाक. आमी तशें मागूंक जाय. वरे विंगड म्हळ्यार पर्सनल प्रेयर. जेजू पर्सनल प्रेयर करतलो सकाळीं उठून या राती जाल्यार तो पर्सनल प्रेयर करतलो आनी ताचे खातीर ते 3 वर्सांचे ताचे मिसांव बऱ्या तरेन सुफळ केले. ताणें बरें जारी केलें. देवाच्या उळ्या पालो दिलो, मागणें कर रावतालो आनी जे देव ताचे कडेन काल उलयतालो ताका कान दितालो आनी ते दिसाक जारी करतालो. आमी देवाचो ताळो आयकूंक जायचे जाल्यार आमी मागणें करीचें. वरे विंगड म्हळ्यार पर्सनल प्रेयर, वैयक्तीक मागणें आमची गरज आसा. ते वैयक्तीक मागण्यान मात्र आमी देवा कडेन एनकावंटर जाता. देवा सांगता आमी जियेता. जर आमचे वैयक्तीक मागणें ना जाल्यार काल एक कुटुंबाचें मागणें केल्यार कुटुंबांत गरजेचें मागणें, पूण तुजें वैयक्तीक जिवीत कशें आसा, वैयक्तीक जिवीत तुज्या कडेन कितलो संबंद तूं देवा कडेन दवरनासाय. संबंद दवरचो म्हळ्यार आमी वैयक्तीक मागणें करचें. त्या वैयक्तीक मागण्यान देवाचो ताळो आयकूंक जाता. मागणें गरजेचें. 2 संगती आनी तिसरे संगती तांचे ते आसलेले पवित्रपण. मरिमाय पवित्रपणान जियेताली, झुजाई पवित्रपणान जियेतालो, जेजू पवित्रपणान जियेतालो. तांकां संवसाराच्यो ओडण्यो नातल्यो म्हणनात. जेजू कितें तेंते समा आयल्यान, टॅम्पटेशन आयल्यान, पूण ताचे जेजून जैत वेलां देवाच्या उतरा प्रकार. खंडीत जावन मरियमाय की टॅम्पटेशन आयल्यान जावंक पुरो, झुजाय की टॅम्पटेशन आयल्यान जावंक पुरो, पूण हर एका टॅम्पटेशनान ताणें जैत जोडलें. कित्याक म्हळ्यार तांच्या मागण्या द्वारे देवाच्या उतराक पाळो दिवन ताका ज्या वायटाचेर तांणी झूज मांडलें आनी सैतानाक तांणी सलवयलें आनी देवाची महिमा तांच्या मारिपात परगट जाली. पवित्रपण गरजेचें. मस्त एक पडेन झुजे विशयन सांगता तो नितीवंत म्हणून. देवाचें उतर सांगता झुजे नितीवंत म्हणून. आनी ती नितीवंतपण तांच्या जिवितांत बारीक गरजेचें. तें पवित्रपण तांच्या जिवितांत बारीक गरजेचें जालें आनी देवाची महिमा तांकां पळोवंक मेळ्ळी आनी देवाची महिमा तांणी परगट करूंक तांच्यान जालें. देखून आमच्या जिवितांत आमचे कुटुंब आज आमी बचाव करचे जाल्यार आमी पवित्रपणान जियेचें. कुडीच्यो ओडण्यो आमी पयस करन, ह्या संवसाराची आशा आकांक्षा आमी पयस करन, ह्या दोळ्यांची पुसलावणी आमी पयस करन, नितळ मनान नितळ खाल जावन नितीवंतपणाचें जिवीत आमी जियेता जाल्यार आमी खंडीत जावन त्या भाग्यवंत कुटुंबाक आमी मान केल्ले बरें जालें. ह्यो 3 संगती आमच्या मतींत आमी दवरया. पयल्या सुवातेर देवाच्या उतराक पाळो दिवचे, देवाची योजना जारी जावंक आमी प्रयत्न करचे आनी आमकांत देवाच्या योजनाक जारी जावच्या खातीर आमकां ओपून दिवचें. दुसरें मागणें, निरंतरी मागणें. खंय तुका अवकाश मेळटा थंय मागणें कर, देवाचें उतर वास. आनी तिसरें पवित्रपणान जियोंक आमी प्रयत्न करचे. ह्यो 3 संगती आसा जाल्यार आमचे कुटुंब आमी भाग्यवंत करूंक कांय अडखळे आसच्यो नात. देखून आमी समजून काडया 3 संगती आमच्या मतीन दवरया. आज आमी मागया इतलेंच, आमकांय तुज्या पवित्रपणान जियोंक जाली कृपा आदार आमकांय तूं दी. आमकांय तूं पवित्र कर. कसो तूं पवित्र गी बापा तशें म्हाकाय तूं पवित्र कर म्हणून आमी मागया. जसो तूं भाग्यवंत गी तशें आमकांय त्या भाग्यवंतपणाची जिणी, कसो तूं नितीवंत गी तशें आमकांय त्या नितीवंतपणाचें जिवीत जिवंक कृपा आदार दी. तुजो सांगात आमकां दी. पर्सनल प्रेयर, वैयक्तीक मागणें बिल्डअप करूंक बरेंकन करूंक जाली कृपा आदार दी. तुजो सांगात आमकां दी. आमचें कुटुंब जेजू तूं आशिर्वादीत कर म्हणून आज आमी मागया. आज प्रत्येक जाण साबतसो दीस आमी भाग्यवंतपणी खंडीत जावन आमी मिस्साच्या बलिदानाक वेता. जेजूक आमी स्विकार करता. तो जेजूक आमच्या कुटुंबांत दी ताका हाडया आनी आमच्या कुटुंबांत दी तो रावों दी आनी आमचें कुटुंब पवित्र करून दी आनी आमचें कुटुंब भाग्यवंत जावं दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन.
अमान मरिय कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जग शेंजेचो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.